बाय असा वयर न्ही. हॅलो एवरीवन. तर आयज आमी आसा हांगा सांग्यार भाटी म्हणटा थंय, आनीक हांगा जात्रा आसा सिद्धनाथ सिद्ध पर्वत जात्रा. सो थोडोसो ट्रॅक आसा, स्टीप ट्रॅक, जसं की कसैनाथ आसा पळय न्ही तसो स्टीप ट्रॅक आसा. आनी तो करून आमी वचपाचे. टायम सद्या जाल्ले आसा 4:30 सांजची. आनी आमचे बरोबर आसा बॉयज संजोग, मंदार आनी रोहन. थंय पार्क केल्या गाडयो. बायक वयर व्हरपा मेळटा दिसता, म्हळ्यार मुखार हाडले. उदका बॉटल हाडले मरे, हांवें हाडले. हय मंदार द बेस्ट कूक ना रे मंदार. ना संजोग, मंदार जेवण बरें रांदता म्हणटा. आमी 4 भायर सरपा आशिल्ले, ऑलरेडी लेट जाला 4:30. गरमी आतां म्हणून पयलीं जॅकेट काडलें. अशी करून मदीं मदीं तुमकां दुकानां जी घातल्या ती दिश्टी पडटली, खेळण्याची, खाज्याची माण. चले थंय पर्यंत आसा बायक्स पार्क करपा. मुखार मुखार चढाव आसा. शूज घालप बरे, फातर जातले मरे चढपा. हय ताका खावपा सवका बॅग उगडटा ते धप पडत. कितें हाडटा बॅगान? चढाव स्टार्ट जालो ना संजोग. मंदार कितें म्हणटा? हांगा उदक व्हांवता दिसता न्ही मदीं. हे पळय 2 बाबू नांव कितें रे तुजें? नांव कितें? हां समर्थ. आनी तेजें नांव श्रेयस आनी समर्थ. ते म्हाज्याकूय फास्ट चलता ना रे, म्हाजे कडेन जायना. हां म्हाजे कडेन जायना. गोबी घेवन येयला दी. गोबी हाडल्या. कितले किलोमीटर आसा हें? 6 किलोमीटर. आतां आमकां हांगच्यान डायरेक्ट थंयच्यान वयर वचपाक जाय. सवका तेन्ना खरच मारपा लागली. बट सेम कसैनाथा भशेन चढाव आसा, फक्त त्या टायमार आमी पावसांत गेल्ले. आतां एक मात आसा की थंय वत ना आनी जाम जाता आशिल्लें.
वाटेर वाटेर तुमकां अशें खावपाक बी मेळटलें भजी कापां मिरची अरे बाबा केन्ना केन्ना घातलेलें हें आम्ही 3 वर्ष झाली घातल्या ना हरशीं केन्ना घालता काय म्हणजे जात्रेच्या आदले दीस आयज सकाळी जाल्यार हांगा खावपाक या वर्सान वर्स आसता ते नांव कितें बाबा तुजें नैतिक सायकर नैतिक तळसाळकर चले टाटा लोक आता परते येता आणि आमी आतां वयता लोक रावताय बी न्ही थंय संजोग जात्रा एक्चुअली केन्ना ती ना एक्चुअली आजच जात्रा हां आज जे पळय कोण एक देवा आंगण करता पळय कोंबे हय बोकडे ते फाल्यां सकाळीं मारपाचे पुजा बिजा जातकीर मारता मागीर ते रांदता थंय खाता आनी मागीर देवता सो रातचे रावता थंय रावता रावपाक कितें आसा थंय बेश्टे ओपन आं ओपन कळ कळ हरशेले घामेले अर्दे आपूण पावले आसतले ना अरे देवा आसूं पूण पासयेंच येयल्या म्हाका आतां केदारनाथ केल्लें न्ही लास्ट टायम केदारनाथ तुमकां तें सांग कितले 24 hours बी ट्रॅक सो आतां पासयेंच आसा आतां मन हें जायना केन्ना पावतलें केन्ना मलतास बी जायना ते पळय केन्ना रे किती खाल्ले आज लेस सुटली पळय बुटाची थोडीशी आं घुसपण वयर गणपतीचें देवूळ काय सिद्धेश गणपती महादेवाचे महादेवाचें आं जायना जाम जालें ना त्या पावले मुखार या आनी भरपूर चलपा जाय देवूळ दिसपा जाय ना संजोग गांव दिश्टी पडटा संजोग उल मारता वाटेर काळींग घेतलें आमी सगळें तळपां फातर कितें जालें अरे हांगा बांय आसा बांय पळोवपाया इतली वयर न्ही म्हणटा पूण चड खोल ना ती उदक थंड हय पूण उदक इतले वयर उदक सापडप म्हणल्यार अजा आतां येयला आम स्लो स्लो येयल्या ती पावली
हागे मातसो घे हा कवरेज बरी येवपाक जाता ताका मागीर लिंक धाडटा तुगेलो हय तू कितें सांगपा बी जाय सांगपा काय ना फक्त सांगपा फक्त चढाव कसो तो पळोवपा जाय म्हाका चला चला चया आमी थंयच्यान वयर येयले आनी हांगा पावतकीर तुमकां ही बाय मेळटा आनी आजून खूब चलपा आसा हें कितें गोवा में आएगा गोवा में नहीं आएगा अभी गोवा में नहीं आएगा इधर भी नहीं आएगा पावपा येयलेशें दिसता झालं हे काय वर ए तो पिसारे लाईनी राव बांद रे पावले फायनली हो ते सायडीच्यान डॅम दिसता लाईनी लागल्या दर्शनाक पावणे स 4:30 भायर चाललेले पावणे 6 पावले रावतले लाईनी रावले लाईनी आणि हे देऊळ पावतले बेगीन कितल्या पावतले एक वर एक वर देड वर लागतलेच 1.5 वर हय झाले दर्शन रोकडे आले प्रसाद आता आम्ही मुखार वयता बाबू आता आनी वयर वयता आमी थंयच्यान खंय सांग्या वयलो डॅम दिसता सो तो व्ह्यू पळोवपाक वयता जावन पळय घामान
सुपर मार्केट माझ्या बायकच ना डॅमाचे उदक व्ह्यू डॅम आता खंय तर डॅम हे सगळं डॅमाचे उदक नको बाय लोकांनी वयर वयता तो व्ह्यू पळोवपाक भरपूर वयर हे देऊळ न्हू खंयचे सोमेश्वराचे हय हे ते म्हाका कांय दिसना न्ही आनी दुखटी सगळी दंपारचे बरें क्लीन दिसताले ते आनी वयर वयता खंय सवकारे थंय मातशें डेंजर तेजे तळपाचें निसरता हे झाडा पागडी मारून यो हे पगडी हांवें शूज काडले निसरता म्हणून ट्रॅक बरो डेंजर जालो मरे मॅन वर्सेस वाईल्ड हां सौका सौका होय आणि तुम करा रे व्यू पळयले टायटॅनिक आमची ट्रीप हांगा जालें आतां बॅक टू होम देंवपाक जाय म्हाका खुटीच्या खुटीच्या टायम ऑलमोस्ट जाली आणि आता देंवता आमी पळोवया कितल्यां पावता ते बेगीन यो बेगीन यो जालो काळोख हे ते वयर दिसता देवूळ थंय पर्यंत गेल्ले आमी आनी फायनली पावले हय सो फायनली आमी पावले हांगा सकयल बायका कडेन बायक पार्क केले थंय मेन रोडा कडेन
आणि टायम जाल्लो आसा 7:15. सो 35 भायर सरलेले 7:15 पावले सकयल. फ्रेंडाक हांगा टॉर्च घालपा लायला हांवें लायटी खातीर कित्याक सगळें काळोख आसा. सो दॅट्स दी एंड ऑफ टुडेज व्लॉग. हो एंड आसा आयच्या व्लॉगाचो. तुमकां आवडलें जाल्यार सबस्क्रायब करा प्लीज, नवे आसा जाल्यार. आणि सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. टील देन बाय बाय. आतां वयता घरा.